हाय हॅलो नमस्कार हांव साई दत्त कामत आनी तुमी पळयतात गोवा टॉक्स कारण गोंय उलयता आनी आज आमी आसात गोंयच्या एका अशा शारांक जे शार उत्तरेकय पडटा म्हूण थोड्यांक खबर ना दक्षिणेकय पडटा म्हूण खबर ना पूण हें शार खूब मायेस्त कारण हांगचे लोक खूब बरे आमी गोंयकार तर सगळे बरेच पूण फोंडेकार जशें म्हणलें की ह्या फोंडेकारांचो कोल खंयच्या बाजून आसा कोणाक ते कोल दितले कोणाक जिखोवन हाडटले हें आमकां जाणून घेवप सामकें गरजेचें आसा म्हणून आमी आज आयले आसात फोंड्या आणि कितें आसा फोंडेकारांचो विचार हे आमी जाणून घेवया आणि पळोवया की गोंयकार कितें उलयता कारण हे जावन आसा गोवा टॉक्स विथ साई दत्त कामत म्हणल्यारच गोंय उलयता लेट्स गो. तर आज फोंड्या बाजाराक तुमी पळोवपाक शकतात कशे तरेन हांगा टीव्हीचेर एक सिरियल चलिल्लें आसा पूण हें सिरियल सगळे फोंडेकार पळयतले पळोवूं न पळोवूं आमकां कांय फरक पडना पूण हो आयचो एपिसोड फोंडेचो प्रत्येक फोंडेकारान पळोवपाकच जाय प्रत्येक गोंयकारान पळोवपाकच जाय कारण हांगची जागृताय मतदाराक जागृत करतली आनी मतदार सातमेक मतदान करता आसतना खंयच्या पद्दतीन विचार करतलो हेंय बी हो एपिसोड आयचो थारायतलो. जेन्ना आमी युवा वर्ग म्हणटात आनी चड करून खास करून फर्स्ट टायम वोटर्स आसतले किंवा कॉलेजीचे भुरगे आसतले तांचें मतदान ह्या फाटी खूब म्हत्वाचें ठरपाचें आसा आनी आमचे बरोबर आसा अशेंच एक बाय कारण बाय म्हणटा कारण तुजी वर्सां कितलीं तुका वोटींग आसा मुगो ना वोटिंग केलें ना वोटींग केलें ना कित्याक केलें ना आतां 19 लागून जाल्यार मागीर आतां बरें जालें पयलीं ताका विचारलें वोटींग केलां बरें वोटींग केलां ना तें मागीर वोटींग करूच तूं कारण 18 वर्सां जातकीर प्रत्येक भुरग्याचो रायट आसता वोटींग करपाचो पूण म्हाका एक सांग ह्या स्टेशनरीचेर खुबशे लोक हांगा येतात आसतले खुबशीं भुरगीं येतात आसतलीं कॉलेजीची किंवा युवा वर्ग येता आसतलो यूथ आमचे भशेन कितें दिसता लोकसभा इलेक्शनाक ह्या फाटी सावथ गोवा कितें बोवाळ आसा बीजेपी काँग्रेस आनी खंयची थर्ड पार्टी जाय केंद्राक वयर मोदीच जाय मोदी नाका दुसरो आनी कोण जाय कितें चल्लां म्हाका तितलें खबर ना तें सगलें तुका खबर ना कोणा खबर आसा मामी डॅडी ती खंय न्यूज पळयना बोरी तूं न्यूज पळयना आयची भुरगीं फक्त इंस्टाग्रामाचेर रिल्स पळयता म्हूण तांकां साई दत्त कामत कोण तो खबर ना तांकां बाकी सगळे रिल्स करता ते खबर आसा सोड सोड सोड. फोंड्या बाजारांतल्यान जेन्ना आमी वाट काडून वताले कारण वाट ही काडचीच पडटा आनी वाट बरी आसूं वायट आसूं पूण ती वाट आमकां खंय घेवन वता हें मागीर काही दिसां नंतर मागीर कळटा आनी वाट काडून वता आसतनाच आमकां एक हांगा काका मेळ्ळे काका लोकसभा इलेक्शन लागीं पावला 7 मेक दोनूय आमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो आसात म्हणजे उत्तर गोंय आनीक दक्षिण गोंय ह्यो मतदान करतल्यो फोंड्या कितें बोवाळ आसा फोंड्या दक्षिण गोंय कोणा वटच्यान आसा कारण आज जर आमी पळयात एका वटच्यान आसा पल्लवी थेंपे दुसरे वटच्यान आसा विरियाटो फेर्नांडीस जो काँग्रेसीचो तिसरे वटच्यान रुबर्ट परेरा आर्जीचो आनी थोडे इंडिपेंडंट्स त्याच बरोबर केंद्राक पळयत आसतना मोदी सरकार बदल जाय काय परत एकदा सगळे तेच जाय कित्याक काय समजना तुमकां म्हणजे कितें विशय आसात फोंडेकारांचे कितें दिसता तुमकां आवाज कसो दिसता आज आमी फोंड्या उलयता आसतना सगळेच जाण आमचे कडेन कितें सांगतले म्हणटात आतां कितें जाणून घेवपाचें हेंच म्हाका कळना पूण म्हाका दिसता फोंड्या बरोच मार पडपाचो आसा कोणाक तो तुमकां कळ्ळो आसतलो कारण फोंड्या जेन्ना लोक उलयतात तेन्ना एकलो पडटा दुसरो जागो जाता आनी जेन्ना लोक उलयनात तेन्ना सगळे फोंडेकार एकमतान येवन एका वटच्यान मत दिवन बदल हो घडोवन हाडटात. खुबशे विशय आसतना जे लोक मेळटात आपल्याल्यो वेगळ्यो वेगळ्यो प्रतिक्रिया दितात. भाऊ लोकसभा इलेक्शन लागीं पावला 7 मेक मतदान करतात कितें दिसता तुमकां ह्या फाटी बदल काय परत तेच सरकार आतां बदल आमी करूं गेला ते म्हाजे कडेन एकट्या कडेन काय जावपाना एकट्या कडेन जावपाना म्हळ्यार तुमी म्हणटात की बदल जाय बदल म्हणजे हय बदल तर जायत न्ही कोणी तरी खंय बदल जाय वयर मोदी सरकार बदलपाक जाय काय गोंयांक बदल जाय आतां गोंयान म्हणजे वयर पार्टी चलता ती सद्या गोंयांत चलता न्ही आतां ती चलयल्यार बरें आसता म्हाका कित्याक वयर चलता तशें सकयलूय चलपाक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता हय बदल अशें येना
वयर चलता तशें सकयल चलपाक जाय म्हणजे जे आकाशांक चलता तशें जमनीर चलपाक जाय कारण जशें आकाश चलता तशें मळब चलता तशीच जमीनय चलता अशें भाऊ म्हणटा की आपूण काय एकटो बदल करपाक शकना बदल जर करतले सगळे बरोबर येवया आनीक बदल करया आतां भाऊ बरोबर कोण कोण येतात ते मागीर हो एपिसोड जसो रिलीज जालो लॉन्च जालो की 10 दिसांनी मागीर कळटलें थँक्यू भाऊ तुमकां कितें दिसता हाजेर आनी आतां कितें उलयतले आमी गोंयांत बदल जावं जाय असो दिसता पूण कसो राजकारणान सगळें वेगळेंच जाल्लें आसा कितें वेगळें जाल्लें आसा सगळे लोक म्हणटा वेगळें जाल्लें आसा हें जाल्लें आसा तें जाल्लें आसा कोरोना टायमार सगळे लोक लाचार जाल्ले आसा तेंचे कांय काम धंदो सारको ना तेजेर लक्ष ना तेंचें फक्त लक्ष आसा ते तेंकां खंय पयशे मेळटा ते धांवतात ते बारीक लोकांक कोणाक पळयना आमच्या सारकेले आतां पळय रिक्षावाले आमी आसा आमी कशे आसा कोरोना टायमार कशे आशिल्ले ते कांय एक लक्ष दिना तेंचे उदरगत तेंची सारकी ना वयता ते तेंचे ते तोड फोड रस्ते सारके ना आमी गाडयो घेतल्यो जाल्यार त्यो आमच्यो गाडयो नव्यो घेतल्यो आशिल्ल्यो तश्यो त्योच पयल्यो पोन्न्यो जाता चलोवपा सारकी आतां पयलीं सारकी भाडीय ना ते सारके करतले जाल्यार पूण ते गोंयान खूब बदल जावपाक जाय कोणाक काम ना ताका काम मेळों जाय आनी हें राजकारण आसा तें मेळत तशें चलना तशें जावपाक जायना जेन्ना आमी बदल म्हणटात तेन्ना मेन म्हणजे लोकसभेचें इलेक्शन आसता ते वयर केंद्र सरकार निवडून हाडपाचें तुमकां दिसता की वयर मोदी सरकार बदलपाक जाय ना मोदी सरकार म्हणल्यार कसो बदलप मोदी सरकार बदलपाक करना आसा तो सरकार बरो आसा पूण तेणी हें कितें चलना पळय न्हू तेजेर मातशें बारीकसाण लक्ष दिवपाक जे तुमी म्हणटात की गोंयांक मातसो खंय तरी एक जे सरकार आसा तांकां मातशें खंय तरी चिमटो पडपाक जाय ते गोंयान मातशें चलता तेजेर मातशें लक्ष दिवपाक जाय कित्याक ते वयता थंय ते कोणाले कितें जागा पळयता खंयचे पयशे मेळटा तेंच पळयतात ते खावपाचें ते बरें कांय उदरगत जायना हांगा तेंचेर मातशें लक्ष आसपाक जाय वयता ते तर तुम्ही आयकलां आसतलें की कशे पद्दतीन ते सांगतात की ते एक रिक्षेकार जावन आसात आनीक खुबश्यो डिफिकल्टीज तांच्या लायफाक हांगा येता ते म्हणटा वयर केंद्राक सरकार बदलपाची गरज ना पूण गोंयाक खंय तरी सरकाराक मातसो चिमटो पडपाक जाय कारण वता थंय ते लाडूय सोदतात वता थंय ते पंचकाताय सोदतात आनी वता थंय ते प्रसादय सोदतात आनी हे सगळे जंय पळय मेळटा ते थंय वचून म्हणटा तो बरे भशेन सरकार घडयतात आनीक लोकांक फोंडांक घालतात पूण हो एकट्याच्या अगेन्स्ट तांचो आवाज ना हो कोणाच्या अगेन्स्ट आवाज आसा ते तांणी क्लियरली सांगलें ना आनी म्हाकाय तो कोणाच्या अगेन्स्ट तें खबर ना पूण कोण हे अशें करता ते हे लोकांक म्हाका दिसता सारकें खबर आसा आनी लोकसभे इलेक्शना वेळारय बी हे सगळे इश्यू लक्षांत दवरूनच हो आमचो फोंडेचो मतदार आसा तो मतदान करतलो राजकारण जशें गरम जाता तशी तशी खंयच्याय गोंयच्या शहरांत ते मागीर मडगांव आसूं पणजे आसूं फोंड्या आसूं सावड्डे आसूं वास्को आसूं म्हापशा आसूं किंवा खंयचेंय शार आसूं थंय रसामलेट भजी गरमागरम जशी पळय तयार जाता तशें राजकारणय बी सामकें तापून गरम जाता पात्रांव लोकसभेचें इलेक्शन खुबशे जाण लोक हांगा कापां खावपाक येतात आसतले मिरची खावपाक येता आसतले खंयचे वटच्यान दिसता तुमकां ह्या फाटी आवाज आसा हे फावटी दोनूय कॉम्पिटिशन आहा पात्रांव दोनूय आसा कॉम्पिटिशन म्हणजे तुम्ही म्हणटा वन सायडेड ना वन सायडेड म्हणल्यार चडांत चड मोदी म्हणटा हां पूण मोदी म्हणटा आसतना खुबशे लोक म्हणटात बदल जाय आतां हांव वेले पयलीं उलयना पयलीं आमी सकयल्ले उलोवया म्हणजे गोंयचे उलोवया गोंयाक हांगा तुमकां कितें दिसता खंयचेय विशय पळोवन लोक जे आसात ते मतदान करतले खास करून फोंडेकार मतदान करतले म्हळ्यार डेव्हलपमेंट मेन आसतलें आतां गोंयान डेव्हलपमेंट बरें आसा BJP केल्लें तें पूण काँग्रेस सुद्दां पयलीं करता आशिल्लें पूण भायर कितें आशिल्लें भायलेचो वेगळो जाता आनी गोंयचो वेगळो आसा पूण गोंयचो दोन सायडीन म्हाका बरें दिसता काँग्रेसूय बरें केलें आनी BJP बरें केलें आतां कोण सरकार आसता पळय त्या सरकाराचें मातशें उंच आसता पूण आतां प्रमोद सावंत सर आसा पण सद्या तो म्हणटा भिवपा गरज ना आमी सगळें करता म्हणटा पण ताका लागून म्हाका दिसता दोनूय वाटेन सेम तर आमगेलो पात्रांव म्हणटा भिवपाची गरज ना जरी मुख्यमंत्री म्हणटा आपल्याक खरेंच भिवपाची गरज ना म्हणून आपुणूय मातसो सेफ उलयता पूण केंद्राक तुमी म्हणटात की मोदी सरकारच जाय परत एक फाटी हय मोदी सरकार कित्याक जाय आमचे इंडिया बॉर्डराक आतां सद्या पयलीं कितें आशिल्लें सगळे टेररिस्ट भितर येताले सगळे येताले जेन्ना मोदी येले तेन्नाच्यान टेररिस्ट ना कांय ना आवाज ना म्हणजे तुम्ही डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर जो डिफेन्स डेव्हलपमेंट आमचो आसा तोय बरो आसा म्हणटात हय डेव्हलपमेंट बरें आसा पूण
बॉर्डर बी बरे आसा सध्या बॉर्डराक सध्या काय ना बॉर्डर बरे आसा आमी वता वता थंय खुबशे लोक रस्ते जाले म्हणटात खुबशे म्हणटात ह्युमन डेव्हलपमेंट जालें खुबशे म्हणटात ही स्कीम आसा ती स्कीम आसा पूण तशेंच लोक म्हणटात म्हारगाय वाडल्या हें जालां तें जालां आनी दोनूय वटच्यान उलयतात पूण आज पात्रांवान एक वेगळो विशू आमच्या मुखार हाडलो वेगळो विशय आमच्या मुखार मांडलो आनी तो म्हणजे आमची डिफेन्स सिस्टम आनी खास करून आमचे देशांक जे टेररिस्ट अटॅक जाताले आनी ताज्याहून म्हत्वाचें म्हणजे जे देशांक बॉर्डरी वेल्यान जावं ते पाकिस्तान भितर येताले किंवा चायना भितर घुसताले ते पात्रांव म्हणटा आज खूब कमी जाल्ले आसा आनी हाजें कारण हाजें श्रेय फक्त मोदीजीक वता म्हणून परत एक फावटी आपूण मोदीजी प्रधानमंत्री जाल्लो पळयतलो बदल नाका म्हणटा पूण गोंयाक म्हणटा त्याच प्रमाणे खंय तरी मातशें 50-50 कॉम्पिटिशन आसपाक जाय कारण गोंयाक मातशें खंय तरी तो म्हणटा की वातावरण मातशें अशेंय आसा तशेंय आसा म्हणजे लोक मोदीक पळोवन मत मारतले काय जो आमचो स्थानीक खासदार कसो आसपाक जाय ताका पळोवन मत मारतले हें म्हाका दिसता सामकें कॉम्पिटिशन वाडिल्लें आसा पूण जेन्ना तांणी म्हणलां मोदी जर तर मोदीक पळोवन मत मारता जाल्यार फुडलें आनी कांय उलोवपाची गरज ना कोणाक तें तांचें मत तुमकां कळ्ळां आसतलें पूण परत एक फावटी 50-50 खंय तरी ही लढत जातना हांगा दिश्टी पडटा पात्रांव हांव कितें करता हांव भजी काडटा भजी रस आमलेट आमलेट पाव म्हाका हांगा बटाट दिश्टी पडटा बटाट सवाय जाला काय म्हारग जाला सध्या बटाट म्हारग जा रे म्हारग आसा कित्याक लागून म्हारग जाला सरकाराक तुमी दोश दितले काय लोकांकूच दोश दितले आतां काय बटाटाक दोश दितले बटाट बरो फुगला म्हणून म्हारग जाला हय म्हारग दिता न्ही आतां हय बरें म्हाका एक सांगात तुमी हांगा रस आमलेट करता म्हणटात तुमी हांगा कापां काडटा म्हणटा भजी काडटा म्हणटा तशें लोकूय खावपाक येतात किंवा तुमचें मत आतां लोकसभा इलेक्शन लागीं पावलां 7 मेक गोंय मतदान करता कितें दिसता तुमकां वारें कशें कितें आसा हे वारें न्ही आं म्हणजे जे आतां वारो येवन सगळे जे पळय अशें म्हगेले टिशर्ट बिशर्ट आसा किंवा हे सगळें उडून वता अशें दिसता तें वारें न्ही आमी इलेक्शनाचे वाऱ्याचे उलयतात कितें दिसता तुमकां बरें आमी आसात न्हू फाटल्यान कोणा फाटल्यान तुमी तुमच्या फाटल्यान आमी आसात न्हू म्हजे फाटल्यान आख्खें गोंय आसा पूण आमी सद्याक विचारतात ते म्हणजे हांव आर्टिस्ट आय एम न्यूट्रल न्ही म्हणटकीर सगळे लोक म्हाका सपोर्ट करतात आमी कोण काँग्रेस BJP अशें आमकां कोण पळयना पूण आमी लोकांक विचारतात तेन्ना लोकांक आमकां तशें विचारचें पडटा काम कशें दिसता मोदी सरकाराचें मोदी सरकार काम बरें दिसता आनी कितें म्हणून सांगात बरें दिसता अर्दे तुका बरें म्हणटा अर्दे वायट म्हणटा तुमी कितें म्हणटात लोक म्हणटा ते आमी सायडीन दवरया आमी सद्या आमी सगळे बरेंच म्हणटा बरेंच म्हणटा न्हू लोकांचें कितें आतां आमकां कांय कळना पूण आमी बरें म्हणटा आनी प्रचार चलता आसतना जे कोण हांगा उमेदवार अशे पळय भोंवतात आपल्याक मत दे म्हूण ते केन्ना येवन तुमकां एक 10 रुपयाचें गिरायक घालता बाबा रे एक कापां पाव दी भजी पाव दी कोण आयला ना तशें कोणी येवना आनी कोणी एकूय ना म्हाका जाय आनी फाल्यां समजा जर कोणी येवन एक 500 रुपयाची भजी घेवन गेलो तुमी ताका मतदान घालतले काय खऱ्यांनीच कोण काम करता ताका मतदान घालतले 500 रुपया न्हू 1000 रुपया दिले ताका म्हाका कितें काम करता तेका हांव घालता हे तुमी सारकें उलयले पूण आज फोंड्या लोकसभेच्या वेळार मतदान करता आसतना खंयचे विशय आसा जे तुमकां दिसता की फोंडेकार सगळे एकठांय येवन विचार करून मत घालपाक मुखार सरतले कारण आज आमी जेन्ना फोंडेचे गोंयच्या राजकारणा भितर पळयतात तेन्ना फोंड्या वेगळें दिसता आनी लोकसभेच्या वेळार जेन्ना फोंडे पळयतात तेन्ना वेगळें दिसता आज हांव जेन्ना फोंड्या आयलो तेन्ना म्हाका फोंडे सामकें अशें डावनशें दिसलें आनी जेन्ना पळय हें चलता न्ही आमचो तुगेलें विधानसभेचें इलेक्शन आसता न्ही तेन्ना फोंडे सामकें अशें छाती फुलोवन दिसता हाजें कारण कितें तें म्हाका कळना म्हाका तें तुमी सांगपाक शकता आतां म्हाजें हांव कशें प्रत्येक म्हणजे वेगळें म्हणजे सांगलें म्हणून आतां म्हाजें कितें हांव सादो मनीस पूण म्हाजें कितें बरें काम जाता जाल्यार हांव बरें तुमच्या फाटल्यान हांव आताच न्ही हेजें आनी कितें सांगतलो तेजे फुडें हें जालां तें जालां हांव कितें कांय सांगपाचें काय ना जे तुमी आतां म्हाका एक आदार दिला आनी फाटल्यान तुमचे वाठार आसात न्ही आमी इतलेंच आनी कितें म्हजे फाटल्यान आसा म्हणजे कोणाचे फाटल्यान आसा तें तुमकां कळत आसतलें पळयत रावात गोवा टॉक्स कारण गोंय उलयता सगळे लोक उलयतात आनी अशा पद्दतीन मतदार आसा तोय जागृत जाता आनी ही जागृताय आमकां अशीच उमळशिकेन उमेद येयसर वाडोवपाची आसा म्हाका दिसता आज हांव फोंडे बाजाराक सामको रॉंग टायमार भितर सरलां कारण अशी गरमागरम मिरच्यो तळटात त्यो भजी काडटा ती पळोवन म्हज्यान खरें जायना हांवें आतां आमचो रिपोर्टर आसा संजय बाब ताका सांगिल्लें की तूं तो कॅमेरा दवर हांव म्हजो हो मायक दवरतां आमी दोगांय बसया इलिसी च्या घेवया भजी मिरची सगळें खावया कारण परत एक फावटी काकी लोकसभा इलेक्शन लागीं पावलें सामकें मतदान करतली मगे कोणा करतली
बरें कोणा करतली ती तूं सांगची ना म्हूण कळटा आसली म्हणटकीर कळटा की काकी ओपनली सांगिना पूण काकी बरी हुशार आसा काकीन सगळें वेवस्थीत ठरोवन दवरला आपूण कोणाक मतदान करतली काकी 10 जाणांक तें सांगतली बी कोणाक करपाचें तें कितें दिसता तुमकां फोंडेकार कितें विचार करता खंयच्या विशयाचेर सगळें सिलेक्ट करून आज मत घालपाक वतलो फोंडेकार कोणाक कोण करूंकूच जायना आमकां आरजीया मागीर आरजीया मागीर काँग्रेस आहा मागीर BJP आहा डिसायड करून कितें दिसता तुमकां लोक येता ते कितें उलयतात वयर एक म्हणजे म्हत्वाचो फॅक्टर आसा तो सेंटराचो मोदी सरकार आनीक ओपोजीट जे इंडिया अलायन्स आसा तें तुमकां दिसता परत एक फावटी मोदी सरकार येतले सत्तेर आनी मोदी सरकाराक पळोवन फोंडेकार मतदान करतले ते आतां कोणाचें सांगो आतां ते आतां मतदाना कडेन आहा न्हू मत मारतले कडेन ते विचार करून मारचें पडना गोंयाक दिसता तुमकां मोदीक पळोवन मतदान करतले म्हूण फोंडेकार काय कोण जो हांगचो स्थानीक खासदार जाय ताका पळोवन मतदान करतले मंत्री आमदारा पळोवन मतदान करता म्हणजे हांगा जो कोण स्थानीक आसा ताका पळोवन मतदान करतले तुमचे कितें इश्यूज आसात जे तुमकां दिसता की आपूण बाबा मतदान करचे वेळार ह्या विशया खातीर अमक्या पक्षाक मतदान करतलो किंवा हे इश्यू आसा म्हणून आपूण ह्या पक्षाक मतदान करचो ना अशें तुमचे कितें आसा दोगांयचे विशय तुमी हांगा एक फामाद अशी एक गाडो चलयतात तुमी मिरची कापां भजी विकतात रोस आमलेट विकतात तुमकां कितें दिसता लोक अशें उलयतात ताजे खातीर हांव विचारना पूण तुमच्या मनांतलें तुमकां कितें आमचे फुड्यान पळय कोण खावपी येवपी आहा कस्टमर ते दिल्यार आमचें पोट भरपाक आनी आमचो मतदान हक्काचो मारपाचो तर आमचो काका म्हणटा काकी म्हणटा की काका जें कितें उलयता तेंच आपल्यालें हांव एक कोणाक आनीक संबंदांक कोणाच्या फावराक अशें उलयना पूण काका म्हणटा कोणीय मंत्री निवडून येवं कोणीय खासदार जावं आपलें जर पोट जर चलतलें जाल्यार जो कोण आपलो कस्टमर हांगा येता आनी आपल्याक गिरायक घालता आनी एक 10 रुपया 20 रुपयाचे आपल्या कडल्यान मागून खावन वता तो जर आपल्या दुकानार आयलो जाल्यारच आपल्याचें पोट चलपाचें बाकीचे कोणूय निवडून येवं नाल्यार कोणीय सरकार करूं ते आपल्याक फरक पडना आनी म्हाका दिसता भावुल्या म्हणजे काकाल्या ह्या स्टेटमेंटाक खुबशे जाण लोक आपुणूय बी फावर लायतले कोणीय सरकार घडोवं पूण म्हाका दिसता पात्रांवानाच एक व्हडलें सरकार ऑलरेडी गोंयांक घडयिल्लें आसा फोंडे बाजाराक भोंवन च्या कॉफी मिरची वडा सामोसा हे सगळें खाता आसतना राजकारणाच्यो खबऱ्यो खूब आयकुपाक मेळटात हांव हांगा तांचो बायट घेतलो असो म्हूण आयलो नाशिल्लो ते कितें तरी उलयताले ते खंय हरशीं क्रिकेटीचेर उलयताले पूण म्हाका दिसलें राजकारणाचेर कितें तरी डिस्कशन चल्लां म्हणून पूण आतां आमी आयल्यातच न्ही कॅमेरा ऑन केला पात्रांव लोकसभा इलेक्शन लागीं पावलें फोंडेकार कसो विचार करता फोंडेकारांचो विचार आमकां हांव तरी फोंडेचो न्हू पूण फोंड्या तांचो विचार कसो आसा ते अजून तरी म्हाका तूं खंयचो हरशीं हांव हरशीं माशेलांतलो माशेलांतलो तुका खंय पडटा मतदान म्हाका हे माशेल फोंड्या तालुक्याकूच पडटा कॉन्स्टिट्युएन्सी वेगळी जावं न्ही पूण फोंड्या तालुक्याक पडना आमकां भाऊ पडटा ना खबर आसा पूण तालुको फोंड्याच जेन्ना हरशीं तुमी दक्षिण गोंय माशेल पूण जेन्ना लोकसभा येता फोंड्या हरशीं दक्षिणेक पडटा काय उत्तरेक पडटा तें देवाक सुद्दां खबर ना पूण कितें दिसता तुमकां माशेलाक कसो बोवाळ आसा सांगा म्हाका तसो बोवाळ म्हटल्यार आतां लोकांचेर आसा विचार की आमी कशें आसा पयलीं आमी सगळे विचार करूनच पयलीं मत मारताले की मागीर कशें जाता एक मनीस आतां इलेक्शन जालें काय मागीर ताच्या दिश्टीच पडना कित्याक दिश्टी पडना खंय बिळा लिपता ते आतां खंय भियान लिपता ते तेंच्यांनी पळोवंक जाय ते आमी सोदूंक गेले म्हणून आमकां खंय भिया मेळटा ती बिळां आमकां मेळना क्वेश्चन एंड आन्सर टू बी नोटेड आमकां बिळां मेळनात आतां बीळ कोण मारता ताका विचारचें पडटलें आमी जरी आज फोंड्या येवन दक्षिण गोंयचे सगळे जाणून घेतात आमकां माशेलांतल्यो थोड्यो घडामोडी कारण माशेल म्हणजे फोंडेच्यान सामकें लागीं आनीक पात्रांव तुमकां कितें दिसता तूं खंयचो हांव अस्नोडचो अस्नोडचो आमकां फोंडेकार कमी पूण बाकीचे सगळे लोक चड मेळ्ळे आनी हेंच जाता फोंड्या म्हणजे सेंटर म्हणटात उत्तरेच्यानी तितलें पडटा दक्षिणेंतल्यानी तितलें पडटा सगळे लोक हांगा येता रे फोंड्या कळ्ळें न्ही आसा 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 सगळे तरेचें कितें कितें आसा पात्रांव कितें दिसता अस्नोडे कितें बोवाळ अस्नोडचो काय सांगूंक शकना टायम म्हणटा तूं
टाय जावं शकता चड करून काय 50-50? 50-50. 50-50 ही 50-50 बिस्कीट न्ही, ही 50-50 कॉम्पिटिशन, ही 50-50 एक मॅच आनी जो कोण जिखतलो तोच म्हाका दिसता तिखतलो. आमकां जरी फोंडे येवन भायल्यो थोड्यो गजाली आयकुपाक मेळ्ळ्यो तरी सुद्दां केंद्र सरकार घडटा आसतना हें मत खूब गरजेचें आसतलें. दोगांयकय एक जॉयंट क्वेश्चन, केंद्राक परत एक फाटी मोदी सरकार येतलें काय बदल जाय लोकांक? बदल जाय कसो दिसता. बदल जाय कसो दिसता. बदल जाय कसो दिसता. आतां बदल जाय म्हणटा आसतना बदल खऱ्यांनीच जातलो काय जावचो ना हें आमकां 4 जुनाकच कळटलें. थँक्यू व्हेरी मच पात्रांव. आनीक अशाच पद्दतीन गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता. कोण पळयना मरे अशें बसप म्हणल्यार बसून भंय दिसता. लोक आज कसलेय अर्थाचो अनर्थ काडटात, पूण सगळे आम्याचे उलोवन जातकीर फोंडेचो आमो कितें सांगता हेंय आमकां म्हत्वाचें आसा जाणून घेवपाचे खातीर. काकी, इलेक्शन लागीं पावलां, 7 मेक मतदान करतली मगे? कोण येता आमे व्हरपाक बी? आमचे पॉलिटिशियन्स, राजकारणी इलेक्शनाच्या वेळार कोण येता? येता कोण म्हणून नांव कोण जाणा. नांव तिका खबर ना, ती फक्त तोंड पळोवन वळखता. बरें, म्हाका एक सांग, म्हाका मानकुराद आमी खंयचे ते सांग हातूंतले. हे मानकुराद हे आपूस. हे मानकुराद हे आपूस. हां, आनी हे कसले? हे आपूस गावठी आमी बेनकुराद म्हणटा. हां, लोकांक बेनकुराद म्हणल्यार कळना, मानकुराद म्हणल्यार हां, बेनकुराद म्हणल्यार कळना, मानकुराद म्हणल्यार कळटा. म्हणजे कशें ते इंडिया अलायन्साचे कशें जाल्ले आसा, म्हणजे काँग्रेस, AAP, TMC मिक्स न्ही ते. म्हणजे कितें आजकाल AAP आसा आनी TMC आसा तांकां सगळे काँग्रेस म्हणून पळयता, म्हणजे इंडिया अलायन्स न्ही, तशें जालां तें. बरें, बेश्टें म्हणटा रे. तुका कितें दिसता कोण निवडून येवपा जाय ह्या फाटी? आमकां कशें कळटा. हांव बरो आला, म्हाका घालता मगे मत. कोणाकय घालपाचें. कोणाकय घालपा म्हणचें कितें, तशें आसना तें. सोलां कशीं? 200 रुपया पोड. बरें, सोलाचें हांवें बेश्टें विचारलें. केंद्राक परत एक फाटी मोदी सरकार काय बदल जाय? कोण बरें करता तो जाय. कोण बरें करता? कोण कळटा कशें कोण बरें करता म्हणून आमकां गरिबां पळयत तसलो जाय. गरिबाक कोणूच पळयना म्हणटा तूं? कोण पळयना आतां. आज आमचें सरकार म्हणटा गरिबा खातीर आमी अश्यो स्किमी काडल्यो, तश्यो स्किमी काडल्यो, पूण तुका दिसना की हाजो फायदो तुमकां जाला? फायदो जाला म्हणल्यार आमी कितें म्हणून सांगतली फायदो जालो म्हणून? कसो सांगपाचें तुमकां? म्हणजे फायदो जालो ना म्हणटा तुमी? आमी फायदो कांय जालो ना, आमी त्रास काडटात आमकां घेवन. तर काकी म्हणटा की कितें उलोवचें तें कळना. स्किमी म्हणटा ती काडल्यात, फायदो जाला, पूण तो फायदो कसो जाला हें आमकां कशें सांगचें तें कळना. म्हणूनच लोक कितें उलयतात, लोकांचे विचार कशे आसात आनीक खंयच्या वडच्यान हें वारें आसा हें म्हाका दिसता हळू हळू समजुपाक लागिल्लें आसा. भाऊ, तुमी एक बरे जाणकार, कसो आसा बोवाळ फोंड्या? बरें आसा. खंयचे वडच्यान आसा? आमी बोरी आसा, बोरी पानीवाडा. बोरे खंयचे वडच्यान आसा? बोरी भाजपा वडच्यान, काँग्रेसी वडच्यान, काय केंद्राक मोदी सरकार जाय नाका? तुमचो विचार कितें? आमचे विचार कितें, खंयच्याकूय घालपाचें तशें कितें आसा तें. कोणाकय घालपाचें? पूण कोणाकय घालपाचें म्हणजे तुमी विचार करूनच घालतले. खंयचे विशय आसात ज्या विशयाचेर तुमकां दिसता की तुमी मतदान करतले? हय, मतदार करतात आमी. आमचे मतदार आसा हांगा, आसा आमी करता हांगा. आमचे मतदार आसा ते बरी. तुमकां दिसना की हांगा फोंडे बाजारांत आज खुबशे लोक उलोवपाक लागले की मातसो एक बरो डेव्हलपमेंट जाल्लो जाय? हो डेव्हलपमेंट आमी पळयता आसतना डेव्हलपमेंट म्हणजे फक्त बिल्डिंगो न्ही, डेव्हलपमेंट म्हणजे खोळ्यो सारक्यो करप न्ही, डेव्हलपमेंट म्हणजे फक्त पेवर्स घालप न्ही, तर डेव्हलपमेंट म्हणजे ह्युमन डेव्हलपमेंट, मनशाचो डेव्हलपमेंट. मतदान जातकीर निवडून येतात आनी मागीर म्हणटात लोक की आपल्याक तोंड सुद्दां दाखयना, बिळाक वचून लिपतात. तुमकां कितें दिसता? कितें सांग. हांगा येतात कोणी पानपट्टी बी व्हरपाक? येता पानपट्टी येता. आनी पान खाता आसतना काय उलयना? ना कोण काय उलयना. तेन्ना म्हाका दिसता सगळे सामके न्यूट्रल. तेन्ना कोणाकय काँग्रेसूय लागना, BJP लागना. तेन्ना आपल्यालें पान बरें, आपूण बरो. आनी कोणीय अशें म्हणना पान व्हरता आसतना आपल्यालें फूल बरें, आपूण बरो, सोडतें आनी फुलाचेर उलोवपाची गरज ना. म्हाका दिसता भाऊ सामको न्यूट्रल आसा. भाऊन विचार करून दवरला की आपूण अमक्याक मत करतलो. आतां ह्या फाटी दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास धेपे उबी रावल्या.
काँग्रेसीचो कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस, आरजीचो तो रुबर्ट परेरा आसा. खंयचो कॅन्डिडेट दिसता तुमकां की निवडून येतकीर बरें काम करतलो? आतां हांवें कितें सांगतलो, आतां सरकारान कितें सांग, कोण कितें बरें काम कशें कळटलें. सामको 50-50 आनी न्यूट्रल. म्हाका दिसता हो विचार जरी मातसो खंय तरी भावुलो असो येवपाक जाय आशिल्लो, तरी सुद्दां भावुल्या उतरांनी आमगेलो एपिसोड सारको वेवस्थीत सोंपलो. देव बरें करूं भाऊ. ज्या जाग्यार आमी वतात आनी लोकसभा इलेक्शनाचेर विचार जाणून घेतात, वता थंय टॅक्सीकार, पायलट हे आमकां मेळटातच आनी तांचे विचार खंयच्या वटच्यान आसात हे जाणून घेवनूच एक जागृताय तयार जाता. आज अशेंच फोंडेचे पायलट हांगा आसात. खुबशे लोकांक खबर आसतलें म्हजी कॉलेज फोंड्या हांवें केल्ली आसा, सगळें शिक्षण सांवड्ड्या, कॉलेज फोंड्या. पूण हे सगळे पायलट आमचे वळखीचे, तेही म्हाका वळखतात, कारण बरेचशेंदा जेन्ना बस आसनाशिल्ली हे पायलटच म्हाका हांगच्यान फर्मागुडीर GVMS कॉलेजीक ड्रॉप करताले. आज तुमकां कितें दिसता जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शनाचेर उलयतात, खंयचे विशय आसात? दक्षिणेक फोंडेच्यान कसलो आवाज येता? कसलो आवाज येतलो सांगूंक शकना न्हू तो. सगळे मनाचे कोणाक कशें दिसता ते सांगूंक शकना आमी. आपले आपले मनाचे आसा विचार कशें कितें. लोक कितें उलयता? लोक उलयता तुमी म्हणटा लोक उलयता ते आपल्याक जाणा, आयकावे जगाचे करावे मनाचे. बरोबर, सारकें. दक्षिणेक आज पल्लवी धेपे आसा, विरियाटो फेर्नांडीस आसा, त्या वयरच्यान रुबर्ट परेरा आसा, थोडे इंडिपेंडंट्स आसात, आनी केंद्राक मोदी सरकार. खंयचे फॅक्टर्स आसात, खंयचे विशय आसात? तुमी पायलट, सगळे विशय तुमकां खबर आसात. लोक तुमच्या बरोबर प्रवासी आसात, ते सगळे तुमच्या बरोबर भोंवता आसतना बारीक बारीक विचार करून तुमकां सांगता आसतले कितें घडामोडी आसा त्यो. कितें दिसता तुमकां? कांय दिसना सद्या तरी, कांय दिसना. कोण उलोवपाक हे तयार ना. आमी विचारल्या कित्याक दिसता तुमकां कोणूय उलोवपाक कित्याक तयार ना? म्हणजे ते उलोवपाक भितात काय तांकां उलोवपाक नाका? उलोवपाक नाका आसतलें, कित्याक सगळे मार्गा हे ते जाले त्या प्रमाणे कांय सांगूंक शकना अशें. पूण राग आसा तो लोक म्हणटा तुमी इलेक्शना वेळार भायर काडटले. काडटले, सांगूंक शकना. आमी लोकांनी मना काय वचना न्हू, कळ्ळें तुका. त्या प्रमाणे जायत. भाऊ तुमकां कितें दिसता? तुमकां कितें दिसता? सगळी टेन्शनां म्हाका दिसता तुमचे कडेन उलयतकीर सुट्टात. आज लोकसभा इलेक्शन सामकें तोंडार आयिल्ले कडेन आसा. बरोबर आसा, पूण हें कितें आसा, जें आतां लोकसभेचें इलेक्शन जें आसा पळय न्हू, आतां पळय BJP म्हणटा आपूण, काँग्रेस म्हणटा आपूण, आम आदमी म्हणटा आमी, आनी RG म्हणटा आमी. म्हाका सांग पळय, हेजे नंतर RG मतां फोडटलो जाल्यार कोणाले फोडटलो? तुमकां कितें दिसता कोणाले फोडटलो? काँग्रेसीची. आनी BJPच्यान दितले. म्हणजे BJPक चान्स पडपा जायना म्हणटा तुमी? हय, म्हाजे जाल्ले दृश्टीन BJP चान्स दिवं येना. कित्याक आमच्या सारक्या कोविडा टायमार आमकां तिणी कितें केलें? तिणें दिलें आमकां कितें? 5,000 रुपया दिता म्हूण सांगलें. खंय दिलें? फॉर्म बी सगळे बरोवन सगळे पावले पणजे. 5 रुपया जरी पळय आमच्या हातीन पडले, 150-200 रुपया खर्च घेवन केले मात. तुम्ही सगळ्यांनी? हय, टॅक्सीवाल्यांनी, पायलटांनी, सगळ्यांनी फॉर्म भरून नेल्ले. खंय कितें आसा? कांय ना. कोविड जातकीर हे केंद्र सरकाराचे लोकसभेचे पयले इलेक्शन. गोंयांक मतदान करता आसतना म्हाका दिसना की हे फॅक्टर्स आशिल्ले. पूण आतां लोकसभे वेळार तुमकां दिसता की गोंयाक तुमी जसो बदल जाय म्हणटा तसो केंद्र सरकाराक, मोदी सरकारूय बी बदलपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. एक तरी हे चेंज करून तरी पळोवपाक जाय कितें जाता काय म्हणून. कितें सांग सदां त्याच तडान जेवप तें योग्य न्हू. आमी कितें आसा पळय न्हू, पानाचेर जेवताले, पानाचेर जेवताले, केळीच्या पानाचेर. ते दिसा एक पान भायर उडयताले. त्या टायमार अशें दिसता आतां की ही पानां भायर उडोवपाची. हय, बरें उदाहरण तुमी दिल्लें आसा. आनीक ताटाक जेवता आसतना ताटाक जें जेवण येता तेंय बी दिसान दीस बदलपाक जाय. आनी जें पान आमी परते उडोवपाक शकतात भायर 5 वर्सांनी, किंवा जो कोण येवन आमकां डेली वेगळे वेगळे जेवण दितलो. आज जर विसवण दिता फाल्यां लेपो दितलो, फाल्यां जर लेपो दिता परत वेल्ल्यो दितलो. शिवराक आसतना एक दीस निरपणसा फोडी, एक दीस बटाटा फोडी, अशें कोण जो दितलो तें सरकार तुमचें. सारकें. म्हणजे तुमी म्हणटात की बदल जाल्यार मातशें बरें जातलें. म्हाका तरी दिसता जालें जाल्यार काय बदल जालें जाल्यार बरें दिसतलें. अशें पळोवपाक तरी काडलें न्हू. ना जाल्यार बाबा ते बदल करून हें आमगेलें हें अशें रे म्हाज्या मागल्या जाल्यार तेजेंय काडलें न्हू.
पूण हें आतां कितें आसा पळय हे काँग्रेस सरकार सुद्दां आतां पळय गेले त्या वर्सी काँग्रेस हें करूं जातालें तेंचे कडेन जाल्यार त्या मागणा भशेन हेवटेन उडये मारल्यो आनी आमी कितें केलें आमी मतां मारप तांकां काँग्रेस म्हणून आनी त्या बीजेपी आमकां कित्याक लागून बीजेपी गेले ते तांचे विकासा खातीर काय आमच्या विकासा खातीर त्यांच्या विकासा खातीर तांचे पटो भरून तांगे विकास जालो त्यांचो विकास जालो चल्लो आणि आमचो विकास जालो ना आमची माती जाली आता ह्या मतदाराकय बी पिकास काडपाची गरज आसा आणि पिकास काडून जमनीर मारून जो कोण विकास करतलो तोच सगळे कडेन विकास तयार करून ह्या सगळ्या मतदारांचे बरें करतलो अशें म्हाका तरी दिसता सारकें न्ही भाऊ तुम बरें आज आमी जेन्ना पायलटा कडेन उलयतात तेन्ना एकलो आसलो जाल्यार पायलटा बरोबर वता पूण 4 जाण जर असले तो पायलटा बरोबर वचपाक शकना तेन्ना ताका टॅक्सी जाय पडटा आनी आमचे कडेन अशेंच आसा टॅक्सीकार भाव तूं उलय हांव उलय करप ना सगळ्यांनी बरोबर उलोवपाचें ओके भिवपाची गरज ना आमचे कडेन उलयता आसतना कितें दिसता तुमकां आज लोकसभा ना तो म्हणटा आनी हांवूय म्हणटा जायते फाटी कितें दिसता लोकसभा इलेक्शना वेळार बदल खंय म्हणजे गोंयाकूच काय केंद्र सेंट्रलाक जावपायो जाल्यार खरें कित्याक आयज पयशे धरून आयज बीजेपी येयली 400 रुपया सिलिंडर आशिल्लो डबल केलो पेट्रोल आशिल्लें डबल जालें म्हणजे आयज जे इकॉनॉमी घडटा तेजेर घडटा सगळी तेजे हें हाडटा म्हारगाय बाकीचे जे ना पेट्रोल वाडले तो सगळी रहदारी सगळी प्रत्येक वस्त वाडटा गॅसो आतां प्रत्येकाचो घराचो तेणी कितें सांगलेलें अच्छे दिन आयेगे कोणाक अच्छे दिन दिले पूण आज आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना लोक म्हणटात की मोदी सरकार परत एक फावटी जाय कारण व्हडले व्हडले हायवे जाले हॉस्पिटलां आयलीं राम मंदीर आयलें आर्टिकल 370 जे आसा ते काडून उडयले तुमकां दिसना की हाजे खातीर हे सरकारान डेव्हलपमेंट केला हायवे जाले कशें जालें आयज एक गाडी घेवन बेळगांव वयतली 1000 लोकां कडल्यान उठयता आमचे कडल्यान पयलीं वयताले फुकट 100 रुपया टॅक्स रोडाचे गेले आयज वयती बेळगांव एक 1000 आनी खंय वयची 2000 जाय तुमी म्हणटात की हायवे जावन सुद्दां सामान्य मनशाक काय फायदो ना काय हो कंपनी लूट मारल्यात सद्या तेंचे आतां अफाट पयशे घेता आमचे कडल्यान खंय वचो बॉम्बे वचत कितके पयशे आतां खंय ट्रकाचे म्हयन्याक 60,000 टॅक्स म्हयन्याचे पास काडटाल्या म्हणजे कितको पयसो जालो आनी खंयचो पयसो कोणाचो आमचो कोण घेता प्रायवेट कंपनी हफ्ते वयता कोणा हांकां कमिशन हांकां मेलो कोण आमी फायदो कोण जालो बरोबर केलें तेणी डेवलप पूण कशें केलें आमकां लुटून आमकां त्रासा मारून केल्या तेंचे हेजे कोणा टॅक्सा पयस इतको वयता टॅक्सा पयस वयता ते मजा मारता मोदी आयज 32 कोटी गाडी घेवन वयता खंयचो प्रधानमंत्री भोंवलेलो 800 कोटी ताणें हाका प्रधानमंत्री खंयची गाडी घेवन भोंवचो दिसता तुमकां भोंवताले घेवन पयलू खंय प्रत्येक खंयचो हो भोंवलो कोण वाजपेयी भोंवलो कसली सादीच गाडी आं हो 800 कोटी विमान घेवन भोंवतो वर्सा जो दिसा 1 कोटी खर्च आहा म्हणटो आं अंबानी एका आमचे आतां कोण अदानीक 1,60,000 कोटी ताणें कितें माफ केले बाकी कोणा गेले कित्याक लागून माफ केलें ताका कोणा खबर आतां कित्याक गेले तुमचे कितले पयशे माफ केल्यात आमकां आमी उरला आनी मायज भरता आतां आमकां वर्सा कितकेशे पयशे भरचे पडटा पयलीं आमी गाडयेचो टॅक्स अमके 360-500 भरचे पडटाले आतां आयज 5,000 7,000 भरचे पडटा बरें हे जालें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें गोंयाक जेन्ना आमी पळयतात दक्षिणेचो खासदार कसो आसपाक जाय आज पल्लवी देपे आसा बीजेपीची काँग्रेसीचो कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस आसा आरजेपीचो रुबर्ट परेरा म्हणून उबो रावला बाकीचे थोडे आसात उमेदवार तुमकां कितें दिसता दक्षिणेक खंयचो उमेदवार पळोवन लोक मतदान सांगूंक शकना कोणतोय येवचो पूण आतां कितें बदल जावपा इतकेंच आमचें म्हणजे वयर पळयतले आनी हांगा मतदान करतले हय काय हांगा कोण निवडून येता ताचो वयर काय फरक पडचो ना दिसता ताचेर आनी माणी आमचें कांय ना आमी आतां कोणी आतां आयज पळय सामान्य मनीस आहा तो कित्याक सामको ताळेलो आहा पूण हे राजकारणी मनीस आहा तांकां कांय फरक पडना तांकां खंयच्यान निवडचें भोवन मेळटा आमचे कडेन कांय ना तुमी टॅक्सीकार आनी टॅक्सींतल्यान भोंवता आसतना म्हाका खबर आसा क्रिकेट आनी पॉलिटिक्स हाजेर बोवाळ चलता एक म्हणजे आज IPL चलता दुसरें म्हणजे इलेक्शन कितें दिसता तुमकां लोक कितें उलयतात लोक उलयता म्हणजे कितें म्हणटा सद्या कितें जावपा जाय दुसरें आमची कांय जबर जावना तें कितें चेंजीस जावपा जाय इतकेंच उलयता आतां हे निमाणकीर वोटींग जातलें आतां हेजेर 3 पॉयंट भायर आहा तितून एक घुसो वतलो म्हणून हे फावट बीजेपी चान्स पडल्यार हेच जातलें फाटलें इलेक्शनां जालें आमचें गोंयाचे विधानसभेचें तीच परिस्थिती जातली कित्याक आरजी वोटींग फोडटलो आनी एक चान्स पडटा बीजेपी तुमी म्हणटात की लोकांनी आरजीक मत घालपा जायना घालप न्हू
कित्याक विनाकारण फोडपा रावल लोकांक त्रास करपाक आनी काय ना हेतू काय ना सामान्य मनशाक काय फायदो पळय पूण तुमकां दिसना की लोकांनी काँग्रेसीक सायडीन दवरून आरजेकच मत घाल्यार कशें ते तशें करपाक ते सुरू केले आतां पूण तेच पार्टी घेवप न्हू कित्याक ते एक कितें जालां तेंचे आतां आमी शिवार आनी काय राज्य चलोवंक शकना अशें दिसता तांकां पूण घेता आनी माणसां काँग्रेस वाल्याक आमदारां विकत घेता म्हणून राज्य चलयता मागीर कितें एक सगळें कमिशनाचे लोकांक काबार केलें कमिशन करून सादी तर तुम्ही पळयलां आसतलें की पोटतिडक एक राग आज ह्या काकार हांगा भायर काडिल्लो आसा तांचे विचार सरळ आसात पूण तांचे विचार आणि फोंडेकारांचे बाकीचे सगळ्यांचे विचार सेम आसात काय हे आमकां आज कळचें ना ते आमकां 4 जुनाक कळटलें कारण 7 मेक पयलीं गोंय मतदान करतले आनी 4 जुनाक निकाल येतकीर आमकां कळटलें की फोंडेकार खंयच्या बाजून गेल्लो आनी फोंडेकारान कशा पद्दतीन मतदान केल्लें आमी जेन्ना टॅक्सीकार म्हणटात फक्त एक टॅक्सीकाराचें मत जाणून घेवन कांयच फायदो आसना आज आमच्या बरोबर आनीक एक टॅक्सीकार काका आसा ते सामके सिनियर 73 इयर्स 73 वर्सांनी हांव ल्हान आसतनाच्यान जेन्ना पळय केन्नाय बशीन जावं गाडयेन जावं फोंडेच्यान वतालो तेन्ना हांवें तांकां सदांच हांगा टॅक्सी घेवन पळयला काका कितें दिसता लोकसभा इलेक्शनाचेर तुमकां खंयची पार्टी येतली म्हाका दिसता खंयची पार्टी न्ही काँग्रेस येवपाक जाय कित्याक काँग्रेसीन आमकां खूब हेल्प केला तेंच्यांनी आमकां फोंडां घातल्या कोणे फोंडां घाले मागीर कुडीन फोंडां घातले मिटर घालून मागीर सुजीन दवरकारान घातले स्वीट गव्हर्नर आतां स्वीट गव्हर्नर वर्सान वर्स आमकां पास करचो पडटा 4,500 रुपया पूण मावेन गुदिनो सुदीन ढवळीकर हांचे विशय सगळे विधानसभे वेळार येतले आतां लोकसभेक आमकां पयली मोदी त्या सरकारान घातले न्ही ते योग्य उडे मारता आनी तुमी म्हणटात की त्या सरकाराचो ह्या सरकारान सगळे एकच सरकार आमकां फायदो काय काँग्रेसीन कसो फायदो केल्लो तुमकां आमकां काँग्रेसीन अशें मिटर स्वीट गव्हर्नर नाशिल्ले आनी टॅक्स बी कमी आशिल्लो आतां हो टॅक्स भरपूर लायता पासिंगेकूय पयशे भरपूर लायता परतो स्वीट गव्हर्नर पासिंग कसलो एक कितें घेतलो न्ही आमी विकत परतो आनी पासिंग कितें करप पूण सरकार अशें म्हणटालो की स्पीड गव्हर्नर लायतकीर खंय तरी सगळे जे पळय जे एक लोकांक त्रास जाताले ते खंय तरी लिमिटाक येतले लोकांक त्रास जाताले ते सॉल्व जातले प्रॉब्लेम सॉल्व जातले पूण हाजो कसो तरेचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा कशे तरेचो त्रास जाता तुमकां आमकां पयशे दिवचे पडटा न्ही 4,500 रुपया प्रत्येक वर्सा पासिंग करतलो जाल्यार आनी हांव सिनियर सिटीजन म्हाका ते 2,000 येताले त्या 6 म्हयने ते येवना फंड ना म्हणटा अजून दिवना फंड ना म्हणटा बाकी सगळे ते दर्यो हे ते बांदतात तांकां जाय तितले खर्च करतात बाकीचे रस्त्याक हेका दिवपाचें ना दितात म्हणटा आज आमी फोंड्या जेन्ना पळयतात खुबशे कॅन्डिडेट आसात ताजेर आमी मागीर उलोवया केंद्राक परत एक फाटी मोदी सरकार तुम्ही जरी काँग्रेस म्हणले तुम्ही गोयचे उलयले केंद्राचे उलयले म्हाका खबर ना केंद्राक परत एक फाटी मोदी सरकार काय बदल जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता ना बदल जावपाकूच जाय कित्याक तांकां मातशी मस्ती मारल्या तांकां ते शहा हे ते म्हणटा विकत घेता आमदाराक आज सुभाष शिरोडकर विकत घेतलो विश्वजीत राणा विकत घेतलो सुदीन दवरकर विकत सुदीन दवरकर योग्य तेवटेन आसता काँग्रेसीन गेलो काँग्रेसीन आसा BJP गेलो BJP सगळे उलटे तो उडे मारीत आसता हे एक मोकळें जावपाक जाय एक खेप तो सपोर्ट करता न्ही आतां BJP ताका सपोर्ट करपाची गरज ना ते वगीर रावपाचो तो कित्याक उलयता काँग्रेसीचे वायट उलोवनाका न्ही तूं मतां तुका दिवपा म्हळ्यार BJPक दी वायट तुका सगळें सोडून गेले मरे सगळे खंय उरले तुजे हो गेलो सावय गेलो भितरले नंतर हेका फोंडां घातलो आमगो भाजीकाराक फोंडां घातलो तेवटेन तो कोण सांग्या वयलो ताका उडयलो फोंडां सगळ्यांक फोंडां उडयले फक्त ताका दोगूच भाव येवपाक सोदता आनी कोण ना दोग जाण भाव दिपक आनी तो दोगूच आनी काय तांकां दुसरो नाका जीत बी आयोगाक तांकां नाका तो चुको जायलो म्हणटा ते तोय बी आतां BJPन वतलो अशें म्हणटा तुमी 100% पॉयंट टू बी नोटेड सामकें गॅरंटेड हे गॅरंटेड वतलो जर खरें BJP गेलो जाल्यार म्हाका दिसता जितार पयलीं येवन ह्या काका मेळपाचें लोकसभा जाली की गेलो लोकसभा तरी जाली न्ही गेलो तो पयशे म्हाका आनी हाचेर कांय उलोवपाचें ना सगळे पोटतिडकीन कसो राग भायर काडटा तें तुमी पळयलां आनी पयलीं एक टॅक्सीकार भाव उलयलो मागीर दुसरे टॅक्सीकार काका उलयले हांचें मत सरळ आसा कितें तें तुमी पळयलां पूण खऱ्यांनीच तांचे विचार तांचें मत सगळे फोंडेकार अशेंच विचार करतात काय वेगळो विचार आसा वेगळो पर्याय आसा काय तोच पर्याय हे आमकां जशें हांवें म्हणलां तशें 4 जुनाक निकाला वेळार कळटलें पणजे 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 मडगांव वास्को सावड्या म्हापशा आज पणजे वचपाचें ना म्हापशा वचपाचें ना आमी आसात दक्षिणेक फोंड्या कुडचड्यार मागीर वतले म्हणजे सावड्ड्या पूण आज फोंडेकार कितें उलयतात तें आमी पळोवया कुडचड्या आनी सावड्डे दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सी वेगळ्यो लोक एकूच म्हणू हा तेंय सांगता नाल्यार सगळे मागीर बोळा मारशात आज हांगा सगळे आसात ते तुमकां दिश्टी पडटात पात्रांव
खंय वता बस पणजे हां ती खंय वता तो आहा ती तूं सांग मरे आतां ही बस तुमगेली मरे आनी प्रचारा बिचारा ना ह्या फाटी तो म्हणटा आपूण जर पणजे गेलो जाल्यार आपल्या ते परत फोंड्या धाडटले उलयनासतना म्हूण तो कांय उलोवपाक सोदना. फोंड्या हांव एक बशीक चडलो पणजे 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 करतालो पूण बशीक चडटकीर बस सामकी रिकामी बस सामकी खाली बशीक कोणूच ना आनी एकलो आशिल्लो तोय बी म्हाका पळोवन देंवलो. म्हणजे ही रिकामी सिटां सद्याक लोकसभेची सिटां अशें आमी धरया आनी ही सिटां जर भरपाक जाय जाल्यार तुमच्या लोकांचो प्रतिसाद गरजेचो. तुमच्या लोकांचो त्या कॅन्डिडेट्सांक त्या उमेदवारांक आशिर्वाद गरजेचो जे तुमकां दिसतात की ते लोकसभेक पावपाक जाय आनी ते मागीर अशें करून बसतले लोकसभेक आनी तुमचो आवाज थंय बुलंद करतले अशें हांव म्हणटा. म्हणजे तुमचो आवाज जो आसा तो थंय संसदेक लोकसभेक म्हाका दिसता मोठ्यान 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 थंय गाजतलो. पूण ही सद्याक बस रिकामी पळोवन म्हाका चिन्न बरें दिसना. हांव सारक्या बशीक चडलां काय ना तेंय म्हाका खबर ना. एक फाटी अशेंच जालें पणजे वचपाचें आशिल्लें फोंडेच्यान बस आशिल्ली म्हणून हांव चडलो आनी न्हिदलो आनी उठ जाल्यार हांव पाविल्लो माशेलांक. अशें मात जावपाक जायना. ताजे खातीर सारको विचार करात आनी मतदान करचे पयलीं विचार करूनच मत घालात. पणजे वचपाचो आशिल्लो माशेलाक पावलो अशें जावपाक जायना. जर पणजे वचपाचो आशिल्लो पणजेच पावपाक जाय म्हणून तुमकां जो पक्ष जिखपाक जाय ताकाच मतदान घालून तुमी तो पक्ष आनी तो उमेदवार निवडून हाडपाक शकतात कारण ही ताकद फक्त तुमचे कडेन आसता. तर फोंडें जालें आनी फोंडेच्यान आमी पावले शिरोड्या. आतां शिरोड्या कितें शिरोड्या सामकें शांत वातावरण आनी राजकारण जशें तापता तशें शिरोडेचें वातावरण शांत जाता. पूण शिरोडेचे लोक सामके हुशार. तांकां खबर आसा खंयचे वटच्यान मतदान करपाचें तें आनी हॉटेलाक भितरच न्ही हॉटेलाच्या भायरय बऱ्यो बऱ्यो चर्चा हांगा जातात. पात्रांव कशें आसा तुमी? तुमकां भितरल्यान भायर ओडून हाडलें कारण अजून म्हाका दिसता च्या ऑर्डर केली ती येवची आसा ती तुमल्या मातशें उलोवया. कितें दिसता अरे सद्याक शिरोड्याक कशें कितें आसा? शिरोड्यान फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स आरजी सामकें 100% 100% आरजी लीड करतली. कित्याक शिरोड्यान व्हडलोसो कांय हें जाल्लें ना उदरगत जाल्ली ना. तशेंच जी आश्वासनां दिल्ली ती आश्वासनांच उरलेली आसा ते उदरगत कांय जाल्ली ना. तशेंच हांव बोरयेचो आतां शिरोड्यान फक्त कांय कामां लागून येयल्लो पूण शिरोड्यान आतां रोड एक्विजिशनाचो इश्यू आसा. तसोच इस्कॉनाचो जो दोंगर म्हणल्यार दोंगर काबार जालो जाल्यार आमचें अस्तित्व काबार जातलें. अश्यो गोश्टी भरपूरश्यो गोश्टी बोरी गांवांत काबार जावपाचें आसा आनी हें तर BJP सरकार येयलो जाल्यार काबार जातलें हें लोकांक कळून येयल्लें आसा. आनी हेका लागून खंय तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच ऑप्शन म्हणटा रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच आसा. पूण इतलीं वर्सां आतां BJP सरकार आसा केंद्राकय आसा गोंयाकय आसा. लोक सगळे म्हणटाले की इतलीं वर्सां जर कांय काबार जालें ना तेन्ना मुखार येतकीर कशें काबार जातलें हाजेर तुमी कशे तरेन उलयतात? ना जे आतां रोड एक्विजिशनाचें आसा तें आमी हियरिंगाक घातलेलें पूण गव्हर्मेंट हेजेर आयकपाक रेडी ना. कितलेशे लोकांची घरां वचपाचें आसा. तशेंच दोंगर आसा तेजी दोंगराची कटींग केल्लें आसा. तुमी बोरी ब्रिजाचेर गेले जाल्यार बोरी ब्रिजा वयल्यान तो वयर पयले जाल्यार दोंगर काबार जाल्लो आसा. हे प्रत्येक मनशाक जो खंय तरी बाबा निसर्ग प्रेमी आसा पळय ताका पळयल्यार खंय तरी वायट दिसतलें. रिव्होल्युशनरी गोवन्स सत्तेराल्यान निसर्ग सांबाळटलो म्हणटा तुमी? कित्याक रिव्होल्युशनरी गोवन्सान अजून निसर्गाचेर हाजेर ताजेर ते सगळे तांचे इशू मागीर ते फक्त एक इशूचेर झगडटात ते म्हणजे मायग्रंट्स आनी गोंयकार जे कोण भायले आसा ते मागीर घाटी आसनी किंवा कोणीय आसनी खंयच्या बाजाराक वचून मार्केट कॅप्चर करनी ते म्हणटात गोंयकाराचो हक्क गोंयाक मेळपाक जाय म्हणून आमी ही पार्टी स्थापन केल्ली आसा आनी तो आमचो मुखेल मुद्दो आसा. आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो मुद्दो आसा तो चडसो दिसून येता की मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट म्हणून पूण मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट असो ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो फक्त गोंयकारांच्या हक्काक लागून झगडटा. तसो निसर्गाक लागून झगडटा. जो गोंयचो निसर्ग आनी गोंयकार सांबाळून उरपाक जाय. कित्याक गोंयकार उरतले जाल्यार निसर्ग उरपाक जाय. निसर्ग उरलो जाल्यार गोंयकार उरतले. हें एक सर्कल आसा आनी हें सर्कल कंप्लीट उरपाक जाय. हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स झगडटा. आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमचो जो मनोज परब आसा प्रेजिडेंट आसा हो प्रत्येक पावटी जो आतां तेजेर 5 केसी आसा ज्यो गोंयाक लागून खंय तरी गोंय वाचोवपाक लागून फुडें सरता आसतना 5 केसी तेणें आपल्या आंगार घेतल्यो. तेजे गोंया भितर जितले कॅन्डिडेटां उबे रावल्या तितून सुद्दां तेजे इन्कम पळयलें जाल्यार सुद्दां तें सुद्दां सगळ्यांनी पळोवन दिसलेलें आसा की बाबा तो सिरियसली गोंयाक लागून खंय तरी झगडटा गोंयाक लागून तळमळटा हें दिसून येयल्लें आसा. आनी आतां जे बोरी गांवांत म्हणलें जाल्यार बोरी गांवांत खंय तरी पळोवपाक गेलें जाल्यार काँग्रेस तरी आवाजूच ना कांयच ना.
आणि बीजेपी तरी केन्नाच बरी गोष्टीक ना पूण वायट करपाक सदांच बीजेपी पूण एक कामा खातीर हांव तुमकां आडायता. तुमी जेन्ना रिव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणटात, आज आमी उत्तरेक जर पळयत तांचो कॅन्डिडेट मनोज परब जो तांचो सुप्रिमो आसा. दक्षिणेक जर पळयत जाल्यार दक्षिणेक बीजेपीची पल्लवी श्रीनिवास धेंपो, काँग्रेसीचो कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस, आरजीचो कॅन्डिडेट जो आसा तो रुपट परेरा. तुमकां दिसना की दोग जाण स्ट्रॉंग कंटेंडर्स ताचे मदीं रुपट परेरा खंय तरी मातसो फाटी पडटा? तुमकां दिसता तो फाटी पडना किंवा पक्षाचो आवाज सामको एक स्ट्रॉंग आसा? तुमी म्हणटात की नेटान खऱ्यांनीच शिरोडेच्यान किंवा तुमच्या बोरये वाठारांतल्यान खऱ्यांनीच लीड मेळटली, मनशाक पळयनासतना पक्षाक पळयना फक्त रिव्होल्युशनरी गोवन्स म्हूण लीड मेळटली? आतां हेजेर सांगपाक गेलो जाल्यार फाटले फावटी सुद्दां अशेंच आशिल्लें की आमकां जेन्ना आमी आरजी म्हणटाले तेन्ना अशें म्हणटाले की आमकां 500 सुद्दां मतां पडपाना, पूण शिरोडा मतदारसंघात 5063 मतां पडलेलीं आसा फाटले फावटी, जे अनएक्सपेक्टेड. तशेंच हे फावटी बी आमकां 100% ही लीड मेळटली. 100% आसा कित्याक लागून की गोंयकारांक आतां कळून येयल्लें आसा बाबा कोण बरें, कितें बरें आनी कितें वायट हें दिसून येयल्लें आसा. पूण गोंयकार उलयता आसतना म्हणटा की आरजीक आमी मत मारपाक जायना, आमी जर तर बीजेपी नाका काँग्रेसीक मत मारचें, आरजीक मत मारल्यार मतां फुट्टलीं, परत एक फावटी बीजेपीक फायदो जातलो. ते थोडे कोण आसतले तेंचेर हांव कांय उलोवंक शकना कित्याक जाणे एकल्यालें मत आसतलें, पूण मेजॉरिटी लिडींग आसतली ती रेव्होल्युशनरी गोवन्साकच मेळटली हें 100% दिसून येयल्लें आसा आमकां शिरोड्यान तरी. बरी गजाल आसा. थँक्यू सो मच. तुमी बरे इश्यू मांडले, बरे विशय हांगा सगळे लोकांक समजायले आनी शिरोडेचो मतदार खऱ्यांनीच ह्या बाजून वतलो काय दुसऱ्या वटच्यान वतलो हें दिसता म्हाका. 7 मेक विचार करूनच मतदान करतलो. आमी जेन्ना युवा वर्गाचे उलयतात, युवा वर्ग लोकसभेचेर कसो विचार करता हो एक मोठो प्रश्न. पूण कितें दिसता पात्रांव, तूं बरो हांसता तो सामको नेटान दिसता, म्हणजे सामकी बरी उमेद, सामकी एक्सायटमेंट. कितें दिसता युवाचे मुद्दे, लोकांचे मुद्दे, तुमच्या घरचो इश्यू किंवा शिरोडकराचो इश्यू लोकसभेक मतदान करता आसतना खंयचे वटच्यान तुमी विचार करतात? आमी कितें सांगू तुका आतां, आमी सद्या तरी सगळे बरे आसा रे. ओके, सगळे लोकसभे सारके बीजेपी बरें काम केलां सद्या तरी, करता बीन. पण एक अशें आसता ते लोकांक सगळें वायट दिसता. खंयच्यो गजाल लोकांक वायट दिसता? म्हणजे लोकांक मनां दुखता, काळजां दुखता, तकलेन राग येता अशें म्हणटा तूं? जॉब आतां चडशे युवा आसा न्हू रे, तांकां जॉब जाय आसता. म्हणजे तूं एग्री करता की बीजेपीन जॉब दिले ना? दिल्या खूब दिल्या. हांव मानता आमच्या वाड्यार सुद्दां दिल्या रे, भरपूर जाणां दिल्या जॉब. पूण मागीर जॉब दिल्ले आसतना पसून कसो इश्यू आसता तांकां? म्हणजे सगळ्याकच जॉब तशें मेळना न्हू सगळ्यांक. पूण आतां कितें सांगू, शिरोडेचे स्थानीक इश्यू आसा कितें जे तुका दिसता की लोकसभा इलेक्शनाक अफेक्ट करतले भारतीय जनता पार्टीक? स्थानीक आमदार बरें काम करता? करता. स्थानीक आमदाराचो सपोर्ट लोकां बरोबर आसा? काय आवाज अगेन्स्ट आसा? ना आसा सपोर्ट आसा. आनी बाकीचे तुजे फ्रेंड्स जे यूथ आसा आमचे भशेन किंवा तुमचे घरचे जाणटी हांचें कितें म्हणणें आसा? कारण आमी आज फोंड्या वाठारांत गेले, आज थोडे जाण आमचे कडेन उलयले, ते म्हणटात की आमकां चेंज जाय म्हणल्यार बदल जाय. तुका दिसता की खऱ्यांनीच शिरोडा बदल जातलो काय परत एक फावटी? ना जातलो बदल जातलो. शुअर म्हणटा तूं? बरें आसा, ही बरी गजाल आसा. थँक्यू सो मच. तर तुमी पळयलें की कशे पद्दतीन बदलूय जाय, पूण खंय तरी म्हणटा की सरकारान बरें काम केलां. म्हणजे 50-50 परतून एक फावटी असो आमकां हांगा रिस्पॉन्स मेळटा. शिरोड्या बाजारांत भोंवता आसतना हे पळय दोग जाण कसल्यो तरी खबऱ्यो करतात. आतां त्यो खऱ्यांनीच राजकारणाच्योच खबऱ्यो काय क्रिकेटीच्यो खबऱ्यो काय आनी कसल्यो तांच्यो घरच्यो खबऱ्यो हे आमी मागीर जाणून घेवया. पूण तांचे म्हऱ्याक आतां सद्याक पयलीं राजकारणाचेर विचारया की कितें तांकां दिसता. कारण ते सामके शिरोडेचे अशे मतदार जे म्हाका दिसता कितेंय बदलपाक शकतात आनी कितेंय घडोवपाकूय शकतात. कशें आसा तुमी? आनी घरा बी सगळीं कशीं आसा? बरें. आतां लोकसभा इलेक्शन येता 7 मेक, मतदान करतले न्ही? कितें दिसता तुमकां? सरकार आसा तशें उरपाक जाय काय बदलपाक जाय वयर? ते जनते कडेन आसा. जनते कडेन. आनी आमी जनता न्ही? आमी जनतात बरोबर. कितें दिसता शिरोड्या सद्याक कसो आवाज? आमी सांगूंक शकना तुका. खरें सांगपाक शकना. तुमकां कितें दिसता? आमकां कांय कळना तें. कितें दिसता तुमकां शिरोड्या? आज थोडे लोक म्हणटात की आमकां बदल जाय, थोडे लोक म्हणटा बदल नाका. आमी स्थानीक आमदाराचे हांगा तुमकां विचारनात, आमी विचारतात लोकसभेचे. आज आमी जेन्ना लोकसभेचे उमेदवार पळयता काँग्रेस, बीजेपी, आरजी, कितें दिसता तुमकां आज खंयच्या विशयाचेर हांगा मतदान जातलें शिरोड्या मतदारसंघाक? आमी कांय सांगूंक शकना बाबा. तुमी कांय सांगपाक शकना? ते उलयतात नेटान, कांय सांगपाक शकना. पूण म्हाका दिसता कांय सांगपाक शकना म्हणटा आसतना तांणी खूब कितें सांगून दिल्लें आसा.
म्हगेलें कशें आसता जाणा खावपा अशें पळयलें न्ही म्हज्यान जायना बिस्किटी केक खाजूर आतां हांव हें सगळें व्हरता आनी खाता पूण ताचे पयलीं आमी पात्रांवा कडेन विचारया पात्रांव शिरोड्या आज आमी आसात आनीक लोकसभा इलेक्शन आसा 7 मेक खंयचे विशय तुमकां दिसतात आनीक सरळ प्रश्न केंद्राक सरकार बदलपाक जाय काय तुमकां दिसता हें सरकार आसा तें बरें आसा केंद्र सरकार बदलवपा नाका हे सरकार बरें आनी गोंयांक भितर आज आमी दक्षिणेक मतदान करता आसतना तुमकां कितें दिसता BJP आसा काँग्रेस आसा RGP आसा कित्याक लागून BJP कारण लास्ट टायम दक्षिणेंतल्यान काँग्रेसीचो उमेदवार जो आसा तो खासदार म्हणून गेलो कित्याक तुमकां दिसता की हांगाय BJP येवपाक जाय कितें सांगू आतां म्हाका सांगपाक सांगलें न्ही BJP म्हाका ओके सरकार सो तुमकां आनीक फाटीं फुडें कांय उलोवपाचें ना बट यू आर हॅप्पी विथ दीस गव्हर्मेंट म्हणजे म्हाका दिसता पात्रांवान आपल्याल्या उतरांनी BJP दोनी फाटीं म्हणलां आतां लोकय बी म म्हणटले काय क्याव क्याव करतले हें म्हाका खबर ना पूण पात्रांवान आपल्याल्या सरळ उतरांनी कितें हें सामकें फारान फार मारून सांगिल्लें आसा तर आज आमी आसात अमळाय पंचवाडे आनी जेन्ना पंचवाडे म्हणटा हो शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो एक म्हत्वाचो भाग कारण हांगा खुबशे लोक रावतात बरे बरे लोक रावतात आनीक आज पात्रांवाक आमी विचारपाक सोदता पात्रांव लोकसभा इलेक्शन 7 मेक आमी मतदान करतात कितें विशय आसात पंचवाडेच्या गांवां किंवा शिरोड्या तुमकां दिसता आनी खंयचे वटच्यान लोक मतदान करतले कितें विशय आसात चडांत चड लोक लोकांचे कांय सांगूं शकना पूण लोक आसा BJPक आनी थोडे काँग्रेसीकय आसा तरी तुमकां दिसता की 50-50 50-50 जातले हय अशें आसता हरशे विधानसभेत सुद्दां तशें आसता न्ही चडशें पूण विधानसभा आनी लोकसभा हातूंत भितर जमीन आसमानाचो फरक आसता जरी पक्ष तेच जाले उमेदवार वेगळे आसतात आनीक गोंय सरकार आनी केंद्र सरकार हें पळोवन आमी मतदान करतात आज तुमकां दिसता की आमी केंद्राक पळोवन मतदान करचें काय जो कोण स्थानीक आमचो खासदार आमकां कसो जाय तांकां पळोवन मतदान करचें केंद्र सरकार बरें काम करता हें सारकें आसा कित्याक ते कसलें काम दवरना रोखडें काम करतात तुमकां दिसता की डेव्हलपमेंट तुमी जाला म्हणटात हय थोडो तरी जालो म्हणजे हांगा जे स्थानीक लोक आसात भितर गांव आसा मुडाय आसा हें अमळाय जालें मुखार आमी आतां विजरा आमकां खबर आसा त्या वयच्यान शिरोड्या बाजार लोक सगळे हांगा अमळायच्या एक दुकानाचेर खुबशे जाण लोक येतात हे जनरल स्टोर्स म्हणून येतात हॉटेल म्हणून येता कोण दूद व्हरपाक येता कोण भाजी व्हरपाक येता आनी येता आसतना तुमचे कडेन राजकारणाच्यो खबऱ्यो उलयता हांवें तरी आयकलां पूण राजकारणाच्यो खबऱ्यो उलयता आसतना एक अशे कितें विशय आसा लोकांले ते म्हणटात की ह्या फाटी आपूण मतदान करता आसतना लक्षांक दवरून मतदान करतलो हय तशेंच आसतलें न्ही लोकांचें जें पळय कितें आसा तें आतां कांय सांगूंक शकना पूण लोक आजून कांय उलयना तेजेर म्हणजे तुमकां दिसता की लोक हुशार आसा पूण ओपनली उलोवपाक वचना कित्याक उलोवपाक वचना अशें दिसता तें हांव तेजेर कांय उलोवपाक शकना एनीवे थँक्यू सो मच पात्रांव तुमी आमचे कडेन उलयले म्हणून तर पात्रांवालें मत तुमी जाणून घेतलां पात्रांवान सरळपणान सांगलें की थोडो तरी डेव्हलपमेंट ह्या सरकारान केला पूण निमाणे कडेन तांणी सांगलां आनी तेंच हांवूय तुमकां सांगता की खंयचो मतदार विचार करता ताजे प्रमाणे तो मतदान करता ताजेरच आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार फुडलो कोण आसतलो केंद्राचें सरकार खंयचें आसतलें हें थारतलें तर गोवा टॉक्साचो हो एपिसोड जो आमी फोंड्या सुरू केल्लो तो आज आमी हांगा शिरोड्या सोंपयतात तुमी पळयलां आसतलें दोनूय वटच्यान लोक कशे उलयतात आनी थोडे लोक उलोवपाक भितात आतां ते कॅमेऱ्या खातीर भितात काय कितें उलोवपाक भितात तें मात आमकां खबर ना पूण परत एक फावट तशेंच 4 जुनाक खंयच्या वटच्यान फोंड्या शिरोड्या भागांतले लोक आपले मतदान घालून खंयच्या खासदाराक निवडून तांणी हाडला हें आमकां त्या दिसाक कळटलें पळयत रावात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत कारण गोंय उलयता